मोस्टली उजो असो लागला साधारण मे बी आफ्टर मिडनाईट मे बी आणि मेजर लॉस असो वायरिंग शॉर्ट सर्किट बी अशें म्हणटात आमी CCTV आणि आमचे बाकीचे हे जे कम्प्युटर हेका तेका मातशें नुकसान जाल्लें आसा जळ्ळा ते आणि जी आमचो माल आसा न्हू तो माल कितलो जळ्ळा तेजी असेसमेंट चालू आसा अजून कितें कळना ते अजून असेसमेंट चालू आसा कितलो लॉस जाला बी अशें रिजन कितें ते खबर रिजन मोस्टली शॉर्ट सर्किट आसूं शकता अशें म्हणटा तुका विष्णू पर्येकर म्हणानी 8:34 कॉल दिले की नगरगांव आंबेडे हांगा सुपर मार्केटाक उजो लागला म्हणून आमी इमिजिएटली टर्न आउट केलो एक पावले पयले की उजो कंट्रोल आसलो आणि जे कोण हे असले म्हणजे वर्कर जावं कोण आणि कोण तेंचे कामगार आसले तेंच्यांनी आणि स्टाफान तेंच्यांनी पयले कंट्रोल आसलो उजो हेच्या पयला की अंडर कंट्रोल आहा आमी रिक्वायर जितले उदक लागता तितले उदक मारूनच आमी तो एस्टिमेट केलो आणि काय चड गरज पडना उजो केन्ना लागलो सर आमकां हेचे खबर ना पण आमकां 8:34 कॉल येयल्ली विष्णू पर्येकर हांणी कॉल केल्ली बरं आता आउट ऑफ डेंजर सर ना अंडर कंट्रोल ऑलरेडी एस्टिमेट केला आमी ओके ओके रिजन कितें ते कळोंक ना कित्याक लागून काय खबर ना पण इलेक्ट्रिकल हे सगळें वायरिंग सगळें जळयलें आहा तेंची In pursuance of Rule 10, subsection 2 of the Goa Panchayat and Jilla Panchayat Election Procedure Rules 1996, the State Election Commission hereby declares the election schedule for the ensuing Jilla Panchayat elections 2025 as follows. The receipt of nomination will be from 1st December 2025, which is a Monday, to 9 December 2025, Tuesday, from 10 a.m. to 1 p.m. 7 days except 3rd December being a public holiday and 7th December being a Sunday. The scrutiny of nomination will be done on 10 December 2025, which is a Wednesday. 10 a.m. onwards, still scrutiny is complete. The withdrawal of candidature will be on 11 December 2025, which is a Thursday, 10 a.m. to 2 p.m. The list of contesting candidates will be published on 11 December 2025, Thursday after 2 p.m. The date of poll, as already said, 20th December 2025, Saturday. Timings are from 8 a.m. to 5 p.m. Date of counting is 22nd December 2025, Monday, 8 a.m. till counting is completed. The Model Code of Conduct comes into force from today with immediate effect and shall be applicable in all the areas under the jurisdiction of North Goa Jilla Panchayat and South Goa Jilla Panchayat respectively, excluding all municipal areas and the areas under the jurisdiction of Corporation of City of Panaji. The total number of Jilla Panchayat constituencies going for the polls: North Goa 25 constituencies, South Goa 25 constituencies. The Jilla Panchayat elections are on party lines. However, independent candidates are also eligible to contest. The total polling booths as follows: North Goa Jilla Panchayat, there are 658 polling booths. South Goa, there are 626. The total 1,284 polling booths will be given. The maximum limit of expenditure which can be incurred by a candidate is rupees 5 lakhs. 1670 हांगासर कांय दीस पयलीं एक गन शूट जाल्लो आणि हो गन शूट जो आसा तो एअर गनान शूट केल्लो अशें म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. वाळपय पोलीस आनी फॉरेन्सीक टीम वचून सगळे स्टेटमेंट बीन घेवन जाग्यार वचून तेंच्यांनी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना तेंचो तो खास असो पुरावे कोणाच्या बद्दल मेळोंक ना जेणे करून कोणाचेर केस किंवा FIR रजिस्टर करतले अशें म्हणून. सो ती गजाल जाली तेचेर कांय जावंक ना. पण काल त्याच प्लेसीर सेम इन्सिडंट परतून घडलेलो आसा. तो म्हटल्यार एका मनशान परतून सेम गन फायर केल्लो आसा आणि जेन्ना थंयच्यान एक शेजाऱ्याक तेजे मनीस चलत वयतालो तेन्ना त्या मनशाक आवाज येयलो आणि आवाज येयना फुडें तेणे PCRाक कॉल केलो पयलीं आणि PCR बिचोली PCR थंय वचून जेन्ना पयल्या उपरांत थंय त्यो पॅलेट्स बीन ज्यो एअरगनाच्यो आसा त्यो थंयसर रस्त्यार पडलेल्यो आसल्यो आणि तेच्या उपरांत मागीर वाळपय पुलीस गेले आणि तेंच्यांनी फॉरेन्सीक टीमीक आपयली. ते सगळे वचून तेंच्यांनी पॅलेट बीन आसा त्यो सगळे रिकवर केल्ले आसा आणि जेन्ना तेंच्यांनी चवकशी केली तेन्ना हे फावट तांकां एक मनीस सस्पेक्टेड मनीस मेळ्ळो आणि खूब लोकांनी तेजी नांवां बीन सांगली आणि त्या मनशाक सध्या आतां वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर हाडलेलो आसा आणि वाळपय पुलीस फुडली कारवाई करीत आसा. तेजे जे गन आसा ते हांगासर वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर रिकवर केल्ले आसा. पॅलेट सगळे हाडून सगळे वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर रिकवर केल्ले आसा आणि ताका सध्या आतां तेंच्यांनी ताब्यात घेतलेलो आसा. सो तेच्यान फुडें ताका खातीर चलतलो. ही बोट म्हाजी न्ही म्हणजे फॅमिली बिझनस तो बापायच्या टायमा वयली आमची बोटी आसा. पूण ती बोट जी धरली आहा तो प्रेस कोणें घेतला पळय तो रॉंग चुकीचो घेतलेलो आसा. म्हणजे डायरेक्ट म्हाजें नांव काडलां. ती बोट म्हाज्या नांवान ना कांय ना. ती बोट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटा ती बोट म्हाजी न्ही.
म्हाजो बिझनस बोटीचो आशिल्लो पूण हांव राजकारणांत आसल्या कारणान म्हाका भितर म्हणजे एक्टिवली हें करूंक जायना. सो आतांच न्ही गेल्या 2 वर्सां पयलीं म्हाज्यो जितल्यो आसा बोटी, म्हाज्यो 5 बोटी आशिल्ल्यो, एक आमी दिली आतां 4 आसा. सो सगळ्यो बोटी ज्यो आसा ह्यो हांवें आमचो एग्रीमेंट ऑफिशियली सांगता हांव तुमकां, ऑफिशियली आनीक कोणाक तरी चलोवंक दिला की झेडपी इलेक्शन लागीं आयलां आनी झेडपी इलेक्शनाक आनीक कांय मुद्दो ना. सो एक मुद्दो तयार करपाक जाय तांकां. सो ताका लागून ऑपोजिशन जें आसा हे त्या हितून आपल्या माध्यमांतल्यान म्हाजी इमेज खराब करपाचे प्रयत्न करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हस्तुकी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाच्या वाठारात 77 फूट उंच प्रभू श्री रामचंद्राच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण झाले. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ अपनी स्थापना की 550वीं वर्षगांठ मना रहा है. ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है. बीते 550 वर्षों में इस संस्था ने समय के कितने ही चक्रवात झेले हैं. युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए, लेकिन बदलते युगों और चुनौतियों के बीच भी इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई. विकसित भारत 2027च्या नदरेन प्रधानमंत्र्यान गोंयकारांक 9 सूत्री दिल्या. हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है. हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे. देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है. हमारा तीसरा संकल्प होना चाहिए स्वच्छता का मिशन. आज जब मैं मंदिर परिषद में गया तो वहां की व्यवस्था, वहां का आर्किटेक्चर, वहां की स्वच्छता मेरे मन को बड़ी प्रभावित कर गई. मैंने स्वामी जी को कहा भी कितना शानदार तरीके से इतना संभाला है. चौथे संकल्प के रूप में हमें स्वदेशी को अपनाना होगा. आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है. हमारा 5वां संकल्प होना चाहिए देश दर्शन. हमें देश के अलग अलग हिस्सों को जानने समझने का प्रयास करना चाहिए. छठे संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए. हमारा 7वां संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे. हम श्री अन्न मिलेट्स अपनाएंगे और खाने में तेल की 10% मात्रा कम करेंगे. 8वें संकल्प के तौर पर हमें योग और खेल को अपनाना होगा. और 9वें संकल्प के रूप में हम किसी ना किसी रूप में गरीब की सहायता करेंगे. आपल्या राजकीय प्रवासात गोयचे व्हड महत्व आसा. गोयचो आपल्याक अभिमान प्रधानमंत्री उलयलो. और जैसा आपने कहा, मेरे जीवन के कई पड़ाव ऐसे हैं जिसमें गोवा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पर रहा है. ये कैसे हुआ होगा वो मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये सच्चाई है कि हर टर्निंग पॉइंट पर ये गोवा की भूमि ही मुझे कहां से कहां ले जाती रही है. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट. हीराबेन मोदी जी ने हमें हीरा जैसा पुत्र इस देश को दिया है. जिसके वजह से आज हमारा भारत चमक रहा है और साथ ही साथ हम सभी समाज बांधव भी चमक रहे हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने ऐसे एक हीरे को जन्म दिया है. आज हम इनको धर्मपुत्र से संबोधित करते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बागडोर संभाला. अयोध्या में रामलला जी का प्रतिष्ठापना हुई. अभी 2 दिन पहले ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया और अभी पर्तगाली में भी फिर यहां आकर राम जी का प्रतिमा का भी अनावरण करके दिया है. ऐसे धर्मपुत्र को हम सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आप जोर से तालियां बजाकर उनका फिर से अभिवादन कीजिएगा.
कांय जाणांनी आपली हांगासर संस्कृती आमची लादपाचो प्रयत्न केलो, काही जाणांनी हांगासली देवळां नश्ट करपाचो प्रयत्न केलो, बट तरी सुद्धा ही परंपरा घट्ट ही गोंयांत दवरपा खातीर मठ आणि संस्कृती हांचें कार्य हे खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. आणि तातूंतल्यात आमी म्हणटा तशें ह्या परंपरेचे ब्रह्मतेज आणि आध्यात्मिक तेजस्वित्या शास्त्रतेज धर्माचे राखण करपी हो मठ आसा. हांव खरोखरच स्वामीजींचे खूब खूब अभिनंदन करता. स्पिरिच्युअल लँड म्हणून फुडें व्हरपाची ही परंपरा अशाच पद्दतीत आध्यात्मिक आणि धार्मिक परंपरेत ही विचारसरणी फुडें व्हरपाचें काम आमी सातत्यात करता. 550वें वर्ष के इस ऐतिहासिक समारोह में हम एक सुखद क्षण के साक्षी बन रहे हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 77 फुट की विराट कांस्य की मूर्ति का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पण अभी हुई है. यह दिव्य मूर्ति राम का आदर्शों की साक्षात प्रेरणा देती रहेगी. हम अपनी गुरु परंपराओं की शिक्षाओं और भगवान राम के आदर्शों के प्रति स्वयं को पूर्ण समर्पित करें. यही ध्यास हमारा अंतिम लक्ष्य होगा. सांचे 5 वरांचेर मुळगांव हांगासर एक दोन दुचाकीच्या भितर एक्सिडंट जाल्लो आनी त्या दुचाकीच्या भितर एक ड्यूक बायक आशिल्ली आनी दुसरी म्हणजे एक्टिवा स्कूटर आशिल्ली. ह्या हितून एक्टिवा स्कूटर जो चलयतालो तो सद्या जखमी जाल्लो ताका बिचोलीचे PSC सेंटरान हाडलेले आहा. त्याच बरोबर ड्यूक जे बायक चलयताले ते दोगूय जण स्पॉटारूच तांकां मरण आयिल्लें आनी त्याच्या उपरांत सद्या बिचोली पुलीस आमचे सद्या इन्क्वायरी करिता. अशी म्हायती जेन्ना स्पॉटार अशी मेळ्ळी की ड्यूक बायक जे चलयताले ते खंय तरी एक्टिवा स्कुटरीक ओवरटेक करपाच्या नादान फुडें वयताले, पण तांकां जो स्कुटरीचो जो काही भाग जो फुडलो तो टच जाल्या कारणान ते जागेचेरूच पडले अशी म्हणून म्हायती घटनास्थळी मेळटा. पण ह्या बाबतींत बिचोली पुलीस सद्या तपास करिता. सद्या ज्या पद्दतीन आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते तो अशें मेळटा की जे ड्यूक बायक चलयता ते रेवोडे हांगातले ओमकार फडते आनी तेजस कवटणकर दोगूय 20 वर्साचे भुरगे आसात. आनी त्याच उपरांत सदानंद साखळकर हे जो व्यक्ती आहे ती सद्या जखमी जाल्ली आहे. आनी फुडली तपास जी आसा तो बिचोली पुलीस करीत आसा. आनी सद्या तेंच्यांनी दोन्ही गाडी सद्या हांगासर बिचोली पुलिसांनी हाडलेली आहा. आनी फुडले सदानंद जे आसा तेजे ट्रिटमेंटाक लागून सद्या बिचोली पुलीस स्टेशनान ताका सद्या चवकशी घडलेली आसा ही म्हायती मेळोवपा लागून. आनी फुडले दुसरी गजाल म्हणजे सद्या दोगूय जण जे मरण आयला तांकां सद्या PSC हांगासर दवरलेल्या. फुडली जी पोस्टमॉर्टमाक कदाचित तांकां बांबोळे हांगासर व्हर शकता. स्टुडंटा खातीर सुद्दां क्लोजिंग सेरेमनीक परत एकदां आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टुडियोन हांगासर आसा. म्हाका दिसता क्लोजिंग सेरेमनी पळयता आसतना ज्युरीनी जज केल्ल्या प्रमाणे वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा बेस्ट एक्टर सगळे अवॉर्ड हांगासर दितले. पण फाटले 8-9 दीस जाले आमी जाका म्हणटा की फिल्म फॅटर्निटींतली क्रिएटिविटी स्टोरी टेलिंग हे सगळें आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. गोंयकारांचें भाग्य आसा की अशा पद्दतीचे फिल्म फॅटर्निटींतले सगळे एक्टर्स लेके मास्टर क्लासीस हे सगळे हांगासर पळोवपाक मेळटा आसतना हे गोंया खातीर तशी एक बरी गजाल आसा. गोवन 2 फिल्मां गाला प्रिमियर जाली अबाउट इज. हांव परी म्हणटा की कोंकणी फिल्म फॅटर्निटीक एक खूब स्कोप आनी खूब बऱ्या पद्दतीन उभरते स्टोरी टेलर्स आसतले डायरेक्टर प्रोड्युसर हे खूब फुडें येता हें पळोवन म्हाकाय खूब खोस भोगता. जॉब स्कॅमातले मुखेल आरोपी पूजा नायकान कांय दिसा पयलीं प्रुडंटा कडेन उलयतना 2 अधिकाऱ्यांची नांवां चव्हाट्यार हाडिल्लीं. जॉब स्कॅमात PWDचो चीफ इंजिनियर आनी एक IAS अधिकारी हेल्पिंग हँड म्हूण पूजान आरोप केल्लो. तेन्नाय प्रुडंटान अधिकाऱ्याक आडपाचो यत्न केलो, मात अधिकारी मिडिया मुखार येवंक तयार नाशिल्ले. आतां पेडण्या एका कार्यावळीक गेल्ले कडेन PWDचो चीफ इंजिनियर पार्सेकराक कॅमेरा मुखार गाठलो. तो म्हणटा नो कमेंट. तुमचें नाव येता सर? तुमचें नाव येता नो कमेंट्स. कॉमेंट्स म्हणजे नो कमेंट्स म्हणजे सर तुमचे उलोवप ना, आरोप जाता ना तुमचे? आरोप जाता तुम्ही अधिकारी जॉबाक मौन म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही? ऍक्शन घेतले. नो कमेंट म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही? खोटे आरोप केले. खोटे आरोप कितें ऍक्शन एक्सेप्ट करता तुम्ही? ऑफिसर न्हू तुम्ही आता नंबर 1चे ऑफिसर. कितें म्हणटात? उलय सर. पूजान आरोप केले तेतून तथ्य आसा. लोक म्हणटात तथ्य आसा. तुम्ही कितें म्हणटात की उलोवपूच ना, मौन व्रत धारण केल्यात तुम्ही ना भुतर त्या प्रकरणात म्हणजे ते आरोप करता. जॉब दितात तर ऑफिसर जॉब दितात काय सरकार देऊ शकतात तशे जॉब? टीचर ऍक्शन बी घेवपाक तुम्ही हे करतल्यात की आपल्याचेर आपले नाव घेतल्या म्हणून बी काय तुमकां खंयच्या मंत्र्यान सांगला? म्हणजे मंत्री आमदार मिनिस्टरांचो बी तुमकां काय सपोर्ट बी आहा तसो? म्हणजे
सांगा नाका सध्या आमी मागीर पळोवया बीन अशें कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1 ऑक्टोबर सावन पब्लीक आणि स्ट्रीट लायटीची बिलां आतां सामान्य गिरायकाच्या बोल्सांतल्यान. वीज खात्याच्या नोटिफिकेशना प्रमाण डॉमेस्टीक गिरायकांक युनिटा फाटल्यान 0.5 पयशे जाल्यार नॉन डॉमेस्टीक इंडस्ट्रियल गिरायकांक युनिटा फाटल्यान 8 पयशे फारीक करचे पडटले. ना सी स्ट्रीट लायट ती ड्युटी आसा पळय ती आमी लास्ट 3.5 year कंज्युमरांक चार्ज करता. सो दॅट रेट विच इज 5 पैसे फॉर डॉमेस्टीक आणि 8 पैसे फॉर कमर्शियल अँड इंडस्ट्रीज. That is in existence for last 3.5 years. Now what has happened, JRC, Honorable Commission, has reclassified certain categories. Like for example, what domestic consumer wish to say, they call it now DS1, DS2, DS3. अशें करून nomenclature change जाला आणि reclassification केला. So whenever any, even the language or words change, so we need to go for a gazette notification. So same thing we have done. So rates we have not increased. It is same rates. It is only reclassification of categories. आणि त्यापासून आम्ही ते गॅझेट नोटिफिकेशन घातला. रेटाचे काहीच बदल ना. सेम इट इज. सो रेट्स काहीच बदलना म्हणता तुम्ही. काहीच ना. एस्टरडे ऍक्च्युअली लौकिक बाबाकूच सांगले आहे प्रुडंटाचे की त्याने म्हाका विचारले की रेट काही ना पूण रिक्लासिफाईड झाला म्हणून नॉमेनक्लेचर चेंज झाला म्हणून ते आम्ही गॅझेट नोटिफिकेशन घातला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. The special court at Mercedes on Friday continued hearing the arguments over the bail application filed by Genito Cardozo in Rama Kankonkar attempt to murder case. The public prosecutor opposed the bail application, saying that there is no relevant change of circumstance from the last dismissal of his bail application, even though the charge sheet is filed. But this is preliminary charge sheet, and there are requirement of further investigation, and a supplementary charge sheet will also be filed in due time. Replying to the contentions of public prosecutor, counsel representing Genito Cardozo contended that Rama Kankonkar has been discharged from GMC for around 1 month now, but he has never named Genito Cardozo in his statement. Genito's counsel also contended that his sentence and conviction in Sridhar culpable homicide not amounting to murder case, the sentence and conviction have been stayed by the Supreme Court and appeal has been admitted. Assisting the public prosecutor, counsel representing Rama Kankonkar as intervener contended that though Rama Kankonkar has not named Genito Cardozo, he need not to know that who was the person behind the conspiracy over attack on him. It is the duty of investigator and the police to name the real conspirator, which has been done by Panjim police as naming Genito Cardozo as main conspirator. Hence, bail should not be granted at this point of time. After concluding the hearing the arguments over Genito's bail plea, the court has now reserved the order for 4th December. It is for the police to decide. I am just a victim and I am the one who has suffered it. I am here to assist the court and cooperate further also. So all in all, we have vehemently opposed it, and I hope he doesn't get the bail. I hope investigation is done thoroughly. Further investigation is also done thoroughly. And yes, I hope the bail is rejected and we get some sort of justice. When is the next date? What is the final date for this? The next date has been given on the 4th of December. Mukesh Kumar for Prudent. मयडे बार्देस एका 17 वर्साच्या तरणाट्याक सोरोप चाबिल्ल्यान मरण आयलें. घोणसान खंय ताका रातयान चाबलो. हॉस्पिटलांत उपचार चलिल्ले कडेन सोंपलो. लेगीत बुधवारी राती अशें 8:15 8:30 टायमार तो अभ्यास करता थंयसून उठून तो बायक रोड क्रॉस करून आपल्या घरा कुशीकूच उठून सायडीक चल्लो. ती ताका घोणस तो चाबलो. तो भायर धांवून येयलो रस्त्यार तो घोणसूय त्याच्या बरोबर तो रस्त्यार 2 मीटर 3 मीटर येयलो. आनी ताका फाफुडला पांय आनी गेलो तो. म्हटल्यार घरान वयता म्हणून आईक सांगपाक आपल्याक की अशें जाल्यार आपलो सोरोप चावूंक लागेल आनी आपल्याक जगपाचो ना आतां. म्हटल्यार तो सापून बेशुद्ध जालो. बेशुद्ध जातून ताका बेगीन इमिजिएटली तेंच्यांनी गाडयेन घालून सब सेंटराचेर व्हेलो. ती व्हरतकूच ते दोतोरांनी ताका मातसो सापडलें सादारणशी 1 वर मातसो ट्रिटमेंट कितें दिलें ते आनी तो जायना म्हणून सांगता. तें हें आतां कमी
सुदारणा जायना ते पूण तेंच्यानी शिफ्ट आजिलाक केलो ताका तिसून आजिलान सादारणशे ताका 2:15 तेंच्यानी तिसरूय तेंचे बरें जायना जालें कितें म्हण तेंच्यानी परत बांबोळे वचचो पडटलो आनी तेंच्यानी ताका बांबोळे धाडलो ते 2:45 सुमार ते बांबोळे पावले काल फूल दिसभर तेजो ट्रिटमेंट चालू आसलो आनी सादारणसो 4:45 सुमार ते एक्सपायर जालो. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार. चॅरमॅन बाब संकल्प आमोणकर तेंच्यांनी हालींच चार्ज घेतलेलो आसा सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो. तांकां हांव काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा ज्यांच्यांनी आमचे आरपोरा नागवेच्या लोकांचें दुख्ख सन्मलें आनी ह्याच 2 दीस पयलीं आमचो सिवरेज ट्रॅक चालू केल्या बद्दल. 1.5-2 म्हयने जाले आमचो सिवरेज ट्रक बंद आसलो आनी खंयसर तरी लोकांक खूब त्रास जाले. तिंकां मार्केटांतलो ट्रक हाडून जो 5,000 7,000 फी घेता चार्जीस घेता ते हाडून तांकां सेफ्टीक व्हरची पडटाली. पॉलिटिकल प्रेशर घालून कोणी तरी तो आमचो सिवरेज ट्रक बंद दवरलेलो. त्या स्टाफाक नाचयलो हांगा फी भर वचून थंय परवरी नाका हांगा तालिगांव वच तालिगांव नाका परवरी वच अशें करून नाचयताले ते. आमच्या चॅरमॅनान आनी तेज्या एंटायर टिमीन ताका फूल स्टॉप दिवन आमची सेफ्टी घेतल्या बद्दल हांव तांकां काळजांसून थँक्यू म्हणटा. लोकशायेचो सांबाळ जावचो म्हणप्याक आमच्या पक्षांत प्रवेश मेळटलो अशें विजय सरदेसाय उलयलो. बीजेपींतल्यान राजिनामो दिल्या उपरांत BLA शिल्पा मामल हिणें गोवा फॉरवर्ड पक्षांत प्रवेश केलो. वोट चोरी म्हणटा ती जी देशाचो ओपोजिशन लिडर राहुल गांधी जी उलयता ते वोट चोरीचो पयलो स्टेप म्हणटा तो हे SIR म्हणल्यार जी मतां आमकां पडपाची ना तांची मतांच काडप तांकां डिसफ्रँचायज करप हो पयलो स्टेप जाता वोट चोरीचो. लोकशाही डिफेंड करपाक आवाज उठोवपाक आनी स्टँड घेवपी मनीस जाय. हे आज मनीस कमी आहा चड नात कित्याक हांगाय बी एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी चालू आहा आनी ह्या अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सीच्या विरोधान उबे रावपी बरे मनीस आनी आवाज उठोवपी असल्या लोकांक फुडें हाडूंक जाय. ताचे खातीर हांव तांचे पक्षांत स्वागत करता. डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाक गोवा फॉरवर्ड पक्ष ना हें क्लियर तकलेन धरा. इजिदोराक आमी घेतलो प्रशांत नायकाक बेनिफीट जावपाक ते टायमार हांवें चिंतूंक ना की येदो व्हडलो तेजेर आवाज जातलो कित्याक म्हाका एक खबर आहा की 90% कॅबिनेट गोंयची डिफेक्टरांचे आहा आनी कोण ताजेर उलयना. SIRाक लागून आपणें BJP सोडल्या. मनोहर पर्रीकारा फाटल्यान कोणूय फुडारी आसा जाल्यार तो विजय सरदेसाय अशें शिल्पा मामलाक आतां दिसपाक लागलां. आतां पळय पर्रीकर सर असले पळय तेन्ना ती BJP आसली ती खरीच बरी आसली. हेल्दी डेमोक्रेसी म्हणटात पळय ती त्या टायमार आसली आनी आतांचे कशें जालें आमचेच थोडे प्रिंसिपल्स आसतात पण ते पटनात आमकां. आमी ओल्ड कार्यकर्ता आसता तेन्ना खंय तरी आमकां सायटीक करतात ते. तेन्ना न्यू कमर्स आसतात जे येतात पळय भायरसून येतात आपूण बाबा चल BJP कार्यकर्ता म्हणून येतात पळय तांकां जास्त फोकस दितात. पार्टी चीफ आसात पळय ते खरेच बेस्ट आसात. म्हाका म्हणजे ती खूब जाणां म्हणटात पर्रीकारा फाटल्यान पार्टी चीफ आसपाक जाय ते विजय सरूच आसपाक जाय. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.